नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स अंदू भारतांत जावपाचे G20 राष्ट्र परिशदेची एक तरी कार्यावळ गोंयांत जातली। प्रधानमंत्र्या बरोबर दिल्ली चर्चा। मोपाचें उक्तावण 15 ऑगस्टाक। मुख्यमंत्री उलयलो। पर्र जमीन भरावाच्या केशींत मायकल आनी डिलायला आड FIR। मायकल म्हणटा सुडाचें राजकारण। मंत्री कितें सोदता कळना। मंत्री म्हणटा 60 दिसांत कितें तें कळटलें। NGTचे अर्दे आड डेल्टीन कारावेलाक थाकायना। अर्दीक स्टे दिवंक हायकोर्टाचो न्हयकार। कारावेला चल्ले सुप्रीम कोर्टांत। कसिनो फ्लॉटेलाक ना CRZ क्लियरन्स। पुडचड्या काबड्या कोयरावेलो प्लांटाचें उक्तावण गोंयच्या घटक राज्य दिसा। मंत्री म्हणटा प्लांट केपें सांगे काणकोण धार बांदोडेच्या कोयऱ्याविल्या। फोंडे ओपा हिट एंड रन केशींत गाडी काबार। आदी गाडयेक मोखली उपरांत पोलिसांच्या आंगार। निमाणे धार बांदोड्या झाडाक मोखली गाडयेक उजो ड्रायव्हराक लोकांनी पेटलो। सध्याची संवसारीक परिस्थिती पळयल्यार सरकारान केल्ली किरकोळ वीज दर वाड सारकी। फुडली 2-3 वर्सां वीज दर अशेच उरपाचे। मंत्री म्हणटा चुकना जावन दर वाड। काणकोणा आगोंद बेतलांत दोग बिबट्या रातीं बिनधास्त रस्त्यार। पांद्र्यांतल्या सुण्याक उखलपाचो यत्न करतना CCTV कॅमेरार सुणी दुकरां एक गायब। लोक भिलो। टुरिझमाचे NOC आदी स्पोर्ट्स कॅप्टनाचे वॉटर स्पोर्ट्साक परवाने दिल्ल्यान कोफुजामा। आतां आदी टुरिझमाची NOC सुधारणा करी मेरेन नव्या वॉटर स्पोर्ट्साक परवानगी ना। अंदू भारतांत जावपा आशिल्ले G20 राष्ट्र परिशदेची एक तरी कार्यावळ गोंयांत जातली। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्र्या बरोबर हे विशीं उलयला। टुरिझम खात्याची ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सेवा लॉन्च करतना मुख्यमंत्री उलयलो। हिंटरलँड टुरिझमाक नेट दिवंक विकेंडाक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वेवस्था करपाची सुचोवणी ताणें केल्या। मोपाचें उक्तावण खंय 15 ऑगस्टाक प्रधानमंत्र्याच्या हातांत। 2 दिसा पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक जेन्ना मेळ्ळो G20 समीट जी देशांत जावपाची आसा तेजो वन ऑफ द इव्हेंट हो गोंयांत जावचो हाज्या खातीर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केला आनी तेंच्यांनी G20 समिटांतलो एक इव्हेंट डेफिनेटली गोंयांत जातलो। इलिगल एक्टिविटीज इन टुरिझमांत ही हाज्या फुडें खपोवन घेतली गोंयची ना आनी गव्हर्मेंट हाजेर लक्ष दवरून आसतलें। त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी म्हणजे टुरिझम इंडस्ट्रींतले सगळे स्टेक होल्डर्स आमच्या बरोबर आसा। तुम्ही बी कॉपरेट करचे। मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट 15 ऑगस्टांतल्यान आमी स्टार्ट करता त्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी कॉपरेट केले आसत। आयज पोस्ट कोविड म्हणजे गोवा इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द टुरिस्ट इन द स्टेट। नॉट ओनली द नॅशनल बट इन द इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स हे नावारूपाक आयिल्ले आसा। त्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट करप गरजेचें आसा। आनी हितून एक ऍड हांव मुद्दामून करतलो म्हणजे टू फॅसिलिटेट द टुरिस्ट ऑन द सॅटर्डे एंड संडे we should start the public transport for them with paid public transport, not a free public transport. We are starting. I'll request for the tourism minister should take the initiative and with the help of the Kadamba and we can start. because interland tourist वचपाची गरज आसा कारण आयल्लो टुरिस्ट आज कोस्टल बेल्टाचेरूच उरता ताका इंटरलँड वचपाची गरज आसा। म्हणजे आमी पळयता की आमची कितलीशीच अभयारण्य आसा जी अजूनय ती एक्सप्लोर जावना। the people are very much attracted towards this wildlife sanctuaries. So that I mean public transport, paid public transport, especially starting with the Saturdays and Sundays. आमी मॉन्सून टुरिझम जे आसा हे प्रमोट करपाक जाय। टुरिझम कॅपिटल करता जाल्यार पयलो आमचो कोणो घट करचो पडटा। आमच्या गोंयकारांचो कोणो घट करपाचो आसा आनी ते करतले जाल्यार म्हाका दिसता पयले आमी आयच्या ऑनलायन सिस्टम चालू केल्ली आसा। अलॉंग विथ द ऑनलायन सिस्टम the hotel industry also here, who is representatives of different chamber, we have also requested them to ensure that we work together
एकूच सरकार एक कडेन रावन काम करूंक शकना, इंडस्ट्रीक घेवन काम करचें पडटलें. पर्रा लँड फिलिंगाच्या केशींत आमदार मायकल आनी डिलायला लोबोचेर FIR. मायकल म्हणटा सुडाचें राजकारण चल्लां. मंत्री विश्वजितान खंयचे रेसींत आसा तें खंय स्पश्ट करचें. विश्वजिताचें खंय फास्ट ट्रॅक चल्लां. आपूण मोठो पवित्र म्हणून दाखोवंक सोदता. विश्वजीत म्हणटा सुडाचें राजकारण न्ही, कितें तें 60 दिसांत तज्ञांचे चवकशेंत उघड जातलें. Why we should go against each other's personal things? I don't understand. Now he's gone personally on me here. Survey number 10-9 जे FIR फायल केला पळय ती म्हणजे विश्वजीत राणे खंयचे स्पिडीचेर इतलो फास्ट खंय वचोंक सोदता. आयज तेणे FIR हाची कॉपी हे NGPDक सांगला आनी FIR घालपाक लायला आमचे हे प्रॉपर्टीचेर जे प्रॉपर्टी वी हॅव स्टार्टेड all the works by taking all the permissions. म्हणजे कितें म्हणून what he is trying to prove, or he is trying to scare the businessmen who is all around Goa. He is trying to scare them and tell them to come to him. आयज मारगांवची ODP फायनल जाल्ली परत चालू, वास्कोची ODP कंप्लीट जाल्ली परत चालू, पणजेची ODP कंप्लीट जाल्ली परत चालू, म्हापशाची ODP कंप्लीट जाल्ली परत चालू, कलांगूट कांदोलीम आनी आरपारा इज ऑन होल्ड म्हणटा तो. म्हणजे what are you trying to say? That you are holier than the cow. You have to say, no? Openly you say it. We are not against you. आम्ही तुमचे हे केन्ना उलोवंकूच ना ओपोज. तूं आमचेर आयज डायरेक्ट तूं आमकां टार्गेट करता हिंगा. तो आमच्या वांगडा ना तेजेर रिवेंज काडप. बीजेपी वर्सीस मायकल लोबो असं विचार ना अशें आयज म्हाका प्रेस घेवन सांगचें पडलें की हे सगळें जे आतां चालू आहा काल पयरसून येयत आहा एक 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 ट्विटराचेर आनी कितें हेचेर भरपूर आनी फुडें येतलेच. मायकलाची पर्रा PC जातनाच विश्वजिताची ट्विटरार जाप. बेकायदेशीर गजाली आडावंक खंय एक्शन. सुडाचें राजकारण न्ही, कितें तें 60 दिसांत तज्ञाच्या चवकशेंत उघड जातलें. प्रुडंटा खातीर नवसो साळगांवकर. NGTचे अर्दी आड डेल्टीन कारावेलाक हायकोर्टांत थाकाय ना. NGTच्या अर्दीक स्टे दिवंक कोर्टाचो न्हयकार. कारावेलाक सुप्रीम कोर्टाक वचूंक सांगलां. कोर्टाच्या सुचोवणे प्रमाण डेल्टिनान आव्हान अर्ज फाटीं घेतलो. ह्या फ्लोटेलाक CRZ क्लियरन्स नाशिल्ल्यान NGTन परवानग्यो मेळ्ळ मेरेन कसिनोची ऑपरेशन्स बंद करपाक सांगिल्ली. The writ petition had come before Honorable Justice Sonak and he was not ready to entertain and he was to dismiss the petition, but they withdraw it and it has been told to them to go to Supreme Court. Actually the appeal lies before the Supreme Court as per section 22 of the NGT Act. Now still they are, I don't know, the Supreme Court will entertain them because they are going on with this. I am now moving an application under section 26 of the NGT Act which gives imprisonment for 3 years and 10 crores fine if they are not obeying the NGT orders. Now no one is obeying, so I will go against the GCZMA and these casinos before the NGT and ask for 3 years imprisonment on government officers and them and 10 crores fine. When you are approaching GCZMA? GCZMA, they were their party. Today also they are their party. Why I should approach? That is the order. They have argued against me. Today also they have given no notice. Why they have not come? They are supporting the casinos. It has been Goa Casino Zone Management Authority, not Goa Coastal Zone Management Authority. Mukesh Kumar for Prudent. फोंड्या ओपा फिल्मी हिट अँड रन केस. ओपा एके गाडयेन दुसरेक मोखली. पळपाच्या बोवाळांत खांडेपारा जंक्शनार आडावंक राविल्ले पुलिसांच्या आंगार घाली. फुडें धार बांदोड्या कंट्रोल सुटून रस्त्या देगेच्या झाडार मोखली. धपक्या सरशी गाडयेक उजो. ड्रायव्हर साल्वार. ड्रायव्हराक पुलिसांनी उखलच्या आदीं लोकांनी पेटलो. एक दिल्लीची गाडी होंडा सिटी एक्सप्रेस सामकी हेवी स्पिडीन येयली. ऑलरेडी एक एक्सिडंट तो करून येयला खंय तरी मुखार आनी तो एस्केप जावपा लागून तो नो एंट्रींतल्यान घेतलो. नो एंट्रीन घेता आसतना एक ट्राफीक सेलाचो पर्सनल आशिल्लो तेका तेणें डॅश मारून ताका भाटान उडयलो आनी फुडल्यातल्या नो एंट्रींतल्यान तो गेलो. फुडें अंडरपासांतल्यान घेता आसतना थंय एक टू व्हिलराक लायले तेणें गाडी. तेजे नंतर तो उजगांव गेलो. थंय रश ड्रायवींग केलें आनी फुडें मागीर टर्न घेवन तिस्काच्या वाटेच्यान धार बनोडा गेलो. थंय वयता आसतना काही लोकांनी आनी एक पुलिसाचो रोबोटूय तेजो पाटलाग करतालो. पाटलाग करता आसतना तेणें भंय भितल्यान सामकें एका झाडाक गाडी मोकली आनी गाडयेक
पेट घेतलो. आतां त्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा आनी फुडली इन्क्वायरी चालू आसा. गोंयांत वॉटर स्पोर्ट्स जाग्यार घालूंक खुबश्यो प्रशासनीक सुदारणा जाय. सध्या पोर्ट्स कॅप्टन टुरिझमाचे NOC आदींच वॉटर स्पोर्ट्साक परवानगी दिता. ताका लागून कांय कडेन पोफूजांव जाल्यात म्हूण टुरिझम मंत्री रोहन खंवटे सांगता. खंयच्याय वॉटर स्पोर्ट्स एजन्सीक परवानगी दिवचे आदीं टुरिझमाची NOC सक्ती करतले. तो मेरेन खंय नवे परवाने बंद. Water sports, we are also aware about the issues that have been coming up. Water sports activities and थोडे ट्युनिंग आमकां करपाची गरज आसा. Captain of ports becomes the nodal agency for giving permission. They identify the location and they give permission without looking whether tourism NOC आसा काय ना ती. ताज्या खातीर ही खळबळ जावन continuously once they get a captain of ports NOC, they are coming down to RFCs, applying for and taking this NOC, going back, and थंय हो mess जाला. We also acknowledge the mess. As of now, we are freezing every further water sports NOCs to be given to the water sports industry until and unless we review this whole thing. Honorable CM कडे उलयल्या, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक टुरिझम इंडस्ट्री कडे परसे कितें आसा ती टुरिझमाची NOC घेवन मागीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक तांणी टुरिझम एक्टिविटीक एप्लाय करचे. त्या प्रमाणे वी विल मेक सम स्लाइट चेंजेस ऑन दिस. ना जाल्यार द इंडस्ट्री टुरिझमाक ब्लेम येता, बट द टॅब इज नॉट देयर बिकॉज द लोकेशन इज ऑलरेडी आयडेंटिफाईड. Captain of Ports gives every activity a permission which they will give. Only for tourism purpose we will slightly change the model की tourismची NOC घेऊन त्यांनी Captain of Ports गोष्टी मागीर आयडेंटिफाय जावन दिवचे. तितले पर्यंत सध्या activities under water sports for new permissions will be kept on hold. काणकोणा आगोंदा बेतलां दोग बिबट्या रातयां बिनधास्त रस्त्यार CCTV कॅमेरार दिसल्यात. कितले दिसूच जाले त्या वाठारांत सुणी दुकरां ना जातात म्हूण बोवाळ. घरच्या सुण्याक पांदऱ्यांत घालून दवरिल्लो, पांदरो बंद. बिबट्यांनी ताका उखलपाचो बरोच वेळ अदमास घेवन पळयलो, मात फेल. लोक सध्या भिला, राना खात्याक उलो. बेतूल आगोंदा हांगा एका कुत्र्याक तेणें केजी घालून दवरलेलो आशिल्लो आनी तेणी CCTV कॅमेरा लायल्लो आसा. सकाळ फुडें तेणें रातचो आवाज येतालो कुत्र्याचो म्हणून तेणें सकाळ फुडें CCTV कॅमेरा चॅक केलो जाल्यार एक भयानक दृश्य ताका दिसलें. दोन सामके व्हडले वाघ त्या कुत्र्याचेर अटॅक करताले, त्या केजींतल्यान काडपाचो प्रयत्न करताले हें ताका दृश्य दिसलें. आनी तेणी खूब ट्राय करून वाघ ते गेले थंयच्यान. वाघ बिबटी येता शहरांत खुबदां येता हें स्वाभावीक आसा, पूण अजापाची गजाल म्हणल्यार ते आमकां CCTV अशी फुटेज दिसली की ज्या तरेन ते रस्त्याचेर बिंदास असो संचार करताले ते पळोवन सारकें भिवपाचें वातावरण त्या गांवांत तयार जाल्लें आसा. तशेंच ह्या गेल्या 15-20 दिसां पयलीं थंयच्यान खूब कागाळी येताले की तेंची डुकर ना जाता, कुत्री ना जाता. आतां तेणी सद्या फॉरेस्टाक सांगलेलें आसा की येत्या 2-3 दिसां भितर हांगा केजी लावपाची आनी कितें तरी हेजो सोक्षमोक्ष लावपाचो. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश पोरकर. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट. कुडचडे काकोडे कोयरा विल्याचो प्लांट उबो जाता. उक्तावण 30 मायाक गोंयचे घटक राज्य दिसा जातले. आमदार मंत्री काब्रालान जाहीर केलें. हो प्लांट खंय केपें, सांगे, काणकोणा आनी धारबांदोडे तालुक्यांतल्या कोयरा विल्याक मेळटलो. शेल्डे तळ्या कडेन सोबितीकरणाचे उक्तावणाक गेल्ले कडेन काब्राल उलयलो. थोडे लोक ऑपरेशन हाडटले तेन्ना हांगा बरो गार्बेज प्लांट घालपाचो विशय घेतला. तेजे ट्रायल रन जे आसा आमी ट्रायल रन इनोव्हेशन न्ही ट्रायल रन येता ते 10 तारखेक हे म्हयन्याच्या 10 तारखेक आमी करतले. फर्स्ट जो वेट वेस्टाचो कंपोस्टिंग आसा तशेंच ड्राय रन आनी 30 तारखेक आमी लोकांक डेडिकेट करूं शकता. आनी तेन्ना आमी डिसायड केल्ले 4 तालुक्याची गार्बेज केपें, सांगे, धारबांदोडा आनी काणकोण ही मतदारसंघां येतली. तेन्नाय सांगलेलें की हे मतदारसंघाची तेन्ना आता लोकांक त्रास जावपा ना. चेअरपर्सनूय मातशें फाटीं फुडें सरता केन्ना उलोवपाक. लोकांनी एकमेकांक सपोर्ट करपाक जाय. थोडे विशय थंय मांडले आनी थंय आमकां त्रास केले. थंय लोकांची गार्बेज आतां कितलीं वर्सां घालतले, हांवें गार्बेज घालूं ना थंय, पूण थंय गार्बेज घालता तेन्ना ताका धीग व्हडलो जालो, दुसरो सोंठो जावपाचो. हांव जर ते लक्ष घालना जाल्यार 10 तारखेक टेंटेटिवली प्लॅन केल्लो आसा एक ट्रायल रन घेवपाक.
30 तारखेक हे म्हयन्याचे आमी स्टेटहुडाचे निमतान आमी इनॉग्रेशन करपाचें आहा. हांव ऑनरेबल मिनिस्टर बाबू सीएमा कडेन उलयतलो, पूण जे पर्यंत म्हजें सॅटिस्फॅक्शन जायना, हांवें म्हजें रायट ऑर रॉंग म्हाका खबर ना. खंयचेच प्रोजेक्ट जे सॅटिस्फॅक्शन जायना, म्हणजे आमी चिंतलेले भशेन जायना, जाल्यार तेजें इनॉग्रेशन हांव कसोच करना. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 काणकोणा सावन सुरू जातलें. मुख्यमंत्री उलयला. ताणें 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचारय सुरू केलो. उदरगत जाय जाल्यार मोदी सरकाराक परत वेंचून हाडचो म्हणून लोकांक उलो. काणकोणा बीजेपी आनी नागरीक समितीन मुख्यमंत्री धरून बाकीच्या आमदार मंत्र्यांचो भोवमान केलो. आमी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत विविध योजना ज्यो सुरवात करपाक जाय त्यो काणकोण तालुक्यांतल्यान पयलीं सुरवात जातल्यो हे तुमकां हांव आश्वासन दिता. आनी निश्चितच रित्या हांवें पयलींच म्हटलां, म्हाका खात्री आसा, कारण स्वयंपूर्ण गोंय ह्या अंतर्गत सांगता आसतना हांवें म्हटलें की आमचें प्रोडक्शन वाडपाक लागलें. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचें विजन आत्मनिर्भर भारत हो जर करतले आसत जाल्यार आमी गांव स्वयंपूर्ण जावपाक जाय, मागीरूच गोंय स्वयंपूर्ण जातलें आसत. आनी जेन्ना आमी गांव स्वयंपूर्ण जावपाक जाय जेन्ना म्हणटा आसत तेन्ना एके वटेंतल्यान हे 10 पॉयंट प्रोग्राम आसात, बट दुसरे वटेंतल्यान प्रत्येकाक स्किल्ड आनी एम्प्लॉयड करप हाज्या खातीर काम आमचें सरकार करतलें. आनी म्हणून तर ताची सुरवात ही ऑलरेडी जाल्ली आसा, ताची सुरवात ही ऑलरेडी आमी केल्ली आसा. म्हणून आमच्या दुसऱ्या सत्रांत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम आमी सुरवात केल्या. आनी सांगे हांगासर हँडीक्राफ्टाचो प्रकल्प हाडला. त्याच धर्तीचेर इधर फूड प्रोसेसिंग किंवा नवीन प्रकल्प भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर काणकोणात सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी ताची इनिशिएटीव तेणी घेवपाक सुरवात केल्या. 2024च्या निवडणुकेक परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार केंद्रात हाडटले, मोदीजी हाडटले हे आमी दाखोवन दिवया. निश्चितच रित्या म्हाका खबर आसा की ह्या पद्दतीचो विजय पुर्ती मेळावा जो तुम्ही केला तो 2024च्या म्हणजे पंचायती पासून परत एकदा केंद्रापर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हाडपा खातीर तुम्ही कटिबद्ध आसतले. वीज खात्यान 10 ते 20 पैसे दरवाड केल्या. सामकी किरकोळ, तिवूय चुकना जावन केल्या म्हूण वीज मंत्री सुदीन सांगता. फुडली दरवाड खंय बेगीन ना. वादळ आनी अरिश्टांनी लायटीच्या खात्याचें खंय बरेंच लुकसाण जालां. खात्यान दरवाडीचे स्लॅब रिलीज केले. शेतकी आनी उद्देगांक हे फावट दरवाडींतल्यान थाकाय. युक्रेन आणि बाकीच्या युद्धा खातीर प्रत्येक गोष्ट वाडत आसा आणि हे तुमकांय खबर आसा आणि आमकांय खबर आसा, सरकाराकूय खबर आसा, ओपोजिशनाकूय खबर आसा, म्हणजे रूल करता तांकांय खबर आसा. पूण ताजेर काही गोष्टी सिरियस आणि घेवच्योच पडटा. सिरियसली काम केलें ना, सिरियसली जर ह्यो गोष्टी घेवना जाल्यार मुखार आनी त्रास जातलो. विजेचे बदल जाल्ले नवे दर असे घरगुती वापराक 0 ते 100 आणि 101 ते 200 तसेच 201 ते 300 या 3 स्लॅबांक युनिटाक 10 पैसे वाढ. 300 ते 400 आणि 400 वयर या 2 स्लॅबांक युनिटाक 25 पैसे वाढ. लो टेन्शन कमर्शियलाक बदल ना. हाय टेन्शन कमर्शियलाक युनिटा फाटल्यान 25 पैसे देंवयल्यात. लो टेन्शन हॉटेल उद्देगांक 30 पैसे युनिटाक वाडयले. हाय टेन्शन हॉटेल उद्देगा खातीर रेट स्थिर दवरल्या. शेतकी कनेक्शना खातीर रेट वाडयल्ली ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. म्हादय उपरांत कर्नाटकाचो काळी न्हंय वळोवपाचो प्लान. काळी कारवारची लायफलायन ती वळप योग्य न्ही. कर्नाटक सरकारान परिणामाचो सारको अभ्यास केल्लो दिसना. काळी वळोवंक दिवचे ना म्हणून कायदो तज्ञ आनी सुप्रीम कोर्टाचो वकील देवदत्त कामत उलयला. जोयडा संजीवनी ट्रस्ट आनी क्रुगर फाउंडेशनाच्या कार्यावळीक कामत उलयतालो. कूल करच्याक एक नदीचे उदक यूज करतात ताजेर बी स्ट्रेस जाल आसा. आज जर डायवर्ट केलें हांगच्यान दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टाक ताजेर कितलो स्ट्रेस जाता म्हण आमकां एक प्रॉपर स्टडी केले शिवाय आमकां गव्हर्मेंटा वयर प्रेशर हाडटा की हे प्रोजेक्ट मुखार व्हरच्या दिवच्या ना. म्हापशेंचे मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त सुरू. कोविडाक लागून 2 वर्सां मर्यादीत उरलें. ह्या वर्सा मात लोकांची सकाळ सावन गर्दी.
बार्देसकार मोठ्या उमेदीन हे फेस्त मनयतात. गोंयभरच्यान लोक आंगवण्यो पावोवंक येतात. फेस्ताची फेरी 10 दीस आसता. म्हापशेंचें मिलाग्रीस फेस्त. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. सर्वांचे बोलबोली साहेब फेस्ताची बोलबोली विलास साहेब आमकां सगळें निवडून हाडटा. कसलेच धर्माचे भेदभाव नासतना क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम आमी सगळीं ह्या वेळची सिद्धावून येता आनी तिचो आशिर्वाद आमकां मेळटा. हीच आमची आवय आमकां सगळ्यो तरेच्या बायलांची राखता. फाटलीं 2 वर्सां कोवीड महामारीक लागून आमी हांगा येवंक शकलो ना, तरी आसा तिची राखण आमच्या सगळ्यांची. देखून आज सकाळीं 5:30 वरां मेरेन ते आतां पर्यंत लोक हजारींनी तिचेशी येत आसा. आमी सगळ्यांक तिरीच आशिर्वाद मागता. आशिर्वाद आमच्या गोंयच्या सरकाराचे, आमच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांचेर आनी सगळे तेंचे पोरचेचेर तेच मायेन आमकां राखचे आनी सांबाळचे म्हणून आमची विनंती आमच्या. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.